as a person who can do something for the society. जेन्ना आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा, एक संदी मेळटा अशें येवंक इंटरॅक्ट करपाक स्कुलाच्या भुरग्यां बरोबर इन द विलेजीस, इट्स द बेस्ट थिंग दॅट एवर हॅपन्स. ना एट दी एंड ऑफ माय स्पीच जेन्ना अनावन्सरान म्हणलें की मयल्लो मनीस सुद्दां जागो जातलो आनी सगळ्यांक इतली स्फूर्ती मेळ्ळ्या आनी इतलें इन्स्पिरेशन मेळ्ळा आनी एवरीबडी इज गोइंग टू रियली डू वॉट आय हॅव सेड दे शूड डू. आनी कितें जाय बाबा, यू नो. हय ना, सामकें स्ट्रेस करून वॉच फॅशन जालें आज की आय एम स्ट्रेस्ड. बाबा आमी सगळीं हांगा सदांच रावपाक येवंक ना. एक दीस आमी सगळीं वतलीं. एट दीस पॉयंट आमी सगळीं ह्या जगान बरोबर आसा. आमच्या पयलीं 100 वर्सां आनी कोण सगळीं बरोबर आशिल्लीं, आमच्या मागीर 100 वर्सां आनी कोण आसतलीं, पूण आतां आमी बरोबर आसा. लेट्स एन्जॉय ईच अदर्स कंपनी, लेट्स बिलॉंग टू ईच अदर. हांवें म्हणलां तशें लॉर्ड जीजस सेड सगळीं आपलीं. लॉर्ड अल्ला तर बरयलाच जालें ते सगळे ताजे म्हणून. आनी लॉर्ड कृष्णा सेड एवरीबडी इज मायन. मागीर आमी सेपरेट कित्याक जालीं हो प्रश्न आसा पयलीं, की आमी सेपरेट न्हयच, आमी एकामेकाची सगळी फॅमिली एक. वर्ल्ड वन फॅमिली. तर एकठांय रावन जेन्ना आमकां अशें दिसता की आमकां कॉम्पिटिशन ना कोणा कडेन, ओ आय हॅव टू बी रिचर दॅन दीस बडी, आय हॅव टू बी मोर पावरफूल, आय हॅव टू बी मोर फेमस, थंयच आमी घसरता. यू डू युअर बेस्ट, यू गिव युअर डेडिकेशन, यू डू बी फोकस्ड अँड बी ट्रस्टिंग इन गॉड ऑल द टायम. देवाक विसरून आमी देव आमच्याच भितर आसा, हांव ना म्हणना, पूण बी व्हेरी हंबल विथ द फॅक्ट दॅट गॉड इज डुईंग एवरीथींग, नॉट यू. आनी मागीर तुका अशें दिसतलें की आय एम इन कंट्रोल, आय डोंट हॅव टू बी स्ट्रेस्ड बिकॉज गॉड इज टेकिंग ऑल माय स्ट्रेस. इफ यू आर नॉट गोइंग टू गिव गॉड द स्ट्रेस, ही इज नॉट गोइंग टू टेक द स्ट्रेस. सो यू नो, तूं हुशार, तूंच कर. इज लायक दॅट. मागीर हांव जाम जालें, स्ट्रेस जालो, अर्दे जालें. कितले पयशे आसूं सेम स्ट्रेस, कितले कमी पयशे आसूं सेम स्ट्रेस. सो यू हॅव टू जस्ट डिसायड, I will not be stressed, I will be happy. I'm here for this amount of period in this world. I'll make the world a better place and I'll make everybody smile. आमच्या सेंट झेवियर विद्यालयान आयज मिलेट डे सेलिब्रेट कोत्तान. तर हांव सांगूंक सोदता हे सेलिब्रेशन पळोवन आमकां जायती उर्बा येयल्या, जावं पेरंट्सांक, स्टुडंट्सांक आनी जायतो आमचो टिचर सगळो स्टाफ आहा तांकां. सो ह्यो दीस साजरो करतना मिलेट्स कितें हे पयले सुवातेर पेरंट्सांक कळटा कितें आहा ताचे फायदो, आमकां कितले बेनिफिट्स जाता बॉडीक, आमचे भलायके वाटेन कितले बरें. सो जेन्ना आमकां पेरंट्सांक कळटा आमी भुरग्यांच्याय मोतीन घालता. आनी जेन्ना हे भाशेन आमी डिफरंट डिशेस करता, आमच्या भुरग्यांकूय ताची रूच लागतली. कित्याक हे जायते पौश्टीक खाण आमकां गरज आहा आयच्या काळार. कित्याक आमी फास्ट फूड आनी भायलें जेवण दिवन आमीच आमची भलायकी पिड्यार करता. सो ह्यो डे सेलिब्रेट करून आमकां जायती उर्बा येयला आनी जायते फायद्याचे आमकां, आमच्या भुरग्यांक आनी फुडल्या पिडयेकूय. We have organized a Millet Festival because this year we are celebrating International Millet Year, and that's why we also want to commemorate it, and we have done a small initiative on behalf of our manager, Father Clifford Castellino, headmaster Orlando Vaz, and the teachers and the PTA, and all together we have got a small competition organized today for the students of the vicinity, nearby schools and the parents. We have got singing competition, we have got dance competition, we have got cooking competition, and you can see already we are about to start, and we have already presented the various items brought by the various parents from in and around our taluka. आयज आमी हांगा सेंट झेवियर विद्यालयान मिलेट्स डे आनी मिलेट्स फेस्टिवल आमी आयज सुरू करता. सो इन this context we are today having a lot of competitions and other programs, items on millets. Also there will be a talk on millets and various competitions are there. Also there is a display of the things that are prepared by the parents, and they will be judged afterwards. There are about 10 schools and now 20 parents, more than 20 parents who are participating today. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.